हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आहे तुम्ही सगळीं? बरें आहे न्हू? हांवूय बरो आहा. सो फ्रेंड्स, आयज हांव तुमकां एक क्राफ्ट दाखोवपाक सोदता. क्राफ्ट मेड फ्रॉम पेपर. सो क्राफ्ट तुमच्यांनी भुरग्यांक दाखोवंक जाता, स्कॉलान यूज करपाक. वेरी सिंपल एंड इजी. सो म्हाका क्राफ्ट डॅडीन शिकयलेलो. सो म्हाज्या स्कूल टायमार क्राफ्ट म्हाका डॅडी हेल्प करतालो करपाक. सो तें म्हाका शिकयलेलो हेका क्राफ्ट. हांव तुमकां टायम वचून दाखयता. आयज तुमकां पेपराचें बर्ड दाखयता. बर्ड कशें करपाचें. सो सद्या एक सायज पेपर घेयला. सो बेजिकली यू कॅन टेक एनी पेपर. सो पूण तें कितें करूंक जाय, स्क्वेअर हितून करूंक जाय. इक्वल सो आतां रेक्टेंगल आहा. सो यू हॅव टू डू स्क्वेअर. सो हांव कितें करता, रुलर हाडलें आनी मार्कर एक हाडला. मार्कर कितें हाडटा मागीर सांगता. सो फर्स्ट हांव कितें करता, सारकें स्क्वेअर इक्वल पार्ट सारकें करता. आतां अशें करून होल्ड केला पळय, लायक दीस. सारकें होल्ड केलें आनी पळय हो एक पार्ट आसा न्हू होल्ड करपाक. सारको हो पार्ट आतां कट करपाक. कट केलें म्हणटकीर तुमकां सारकें इक्वल स्क्वेअर मेळटलें. सारकें स्क्वेअर शेप. ओके, लेट्स स्टार्ट हाव टू डू इट. ओके, सो आतां हांवें ऑलरेडी अशें फोल्ड केलां. सेम थिंग ऑपोजीट सायड करपाचें. अशें परतून अशें करपाचें. ओके, करता. सारकें सिंपल करपाक. मातशें सारकें केल्यार न्हू बर्ड बरें दिसता. नाजाल्यार तें एक पाकटो मूत जातलो, एक पाकटो सकयल जाता. सो तशें जावं नाका. सो आतां हांवें दोनी सायडीचें केलें. अशेंय केलां, अशेंय केलां. सो आतां नेक्स्ट कितें करपाचें, सो आतां तुमकां कोणशे येयले 4. सो आतां आमी परतून अशें होल्ड करपाचें. दाखयता तुमकां एक करून सारकें इक्वल. अशें करून होल्ड करपाचें. आनी सेम थिंग अशें करपाचें. पूण हें होल्ड करता आख्खें करप ना, हाफ वे करपाचें. कित्याक आमकां हिंगाय करूंक जाय तशें सेम. ओके, सो हांवें एक हिंग केलां. हे सायड अशें करता. हिंग केलां. दोन केलां अशें करून. सेम थिंग हिंग करपाचें सायडीचें. सगळें कोनशांनी सेम करपाचें. अशें सो येता न्हू होल्ड करपाचें. अशें करून येवपाचें. सो हांवें तें फूल करूंक ना. सो हिंगा हांवें हाफ दवरलें. हाफू करपाचें. सो सगळें तशें करून करपाचें. सो आतां हांव थिंग वयता करपाक दाखयता. ओके, आमी हें पळय करताले जाणा पयलीं जेटा बाय धाकटें प्लेन अशें जेट सोडपाचें. तशें करप तें, पूण हें मातशें हाफ करपाचें. जेट करता तेन्ना आख्खें फूल करताय न्हू, हाफ वे करपाचें. तें चोवपाक तुमकां स्टार दिसता चोय. सो सगळें सायडीच्यान अशें पळय फोल्ड केलें तें. ओके, हे आतां फोल्ड करपाचें पळय. मोदी लायना न्हू तशें फोल्ड करपाचें. होल्ड करपाचें. अशें सेम थिंग सगळ्यांक करपाचें होल्ड. ओके, सो सगळें होल्ड करता. ओके,
क्राफ्ट पेपर क्राफ्ट कसलोय पेपर यूज करूं जाता. हांवें म्हणून सद्या बेस्ट दाखोवपाक तुमकां एक सायज वायट केला. तुमच्यान कलर्ड क्राफ्ट पेपर घेवन जाता, कसलोय घेवन जाता. पळय आतां हे सगळी सायडीच्यान होल्ड केला पळय. 1 पळय अशें. ओके सो मागीर कितें करपाचें, हें जालें न्हू. हें पळय हें अशें करून करपाचें, जॉयन करपाचें. अशें करून जाता. ओके सो हें एक सायडी गेलें न्हू, तुमच्यान फोल्ड अशें करून करूं जाता. हे सायडीच्यान अशें दोनी सायडीच्यान तुमकां सगळें सेम दिसोंक जाय. सो हे सायडीनूय तशें केल्यार जाता. ओके आनी तशेंय केल्यार जाता. कळ्ळें. ओके तुमी मागीर कितें करपाचें, तुमकां खंयची सायड बरी दिसता न्हू ती धरपाची. सो म्हाका आतां ही सायड बरी दिसल्या, कित्याक ही सायड अशी केल्यार न्हू मातशें भायर येता दुसरी पावट अशें करून भायर येता. सो म्हाका ही सायड केल्या, ही सायड धरलें. सो मागीर कितें करपाचें, ही सायड अशी देंवोवपाची सकयल. देंवयली सकयल हां हें अशें करून होल्ड करपाचें हे सायडीचें. ओके हें होल्ड केलें. सो हें परतून दाखयता पळय. होल्ड बी आतां अशें केलेलें होल्ड. हें पळय देंवोवपाचें सकयल आनी लेफ्ट सायडीन वचपाचें. सो तुमकां एक हें अशें जाता, बाल कसो जाता. मागीर टर्न करपाचें दुसरी सायड. ती सायड सेम थिंग अशी देंवोवपाची. ओके देंवोवपाची आनी परतून लेफ्ट सायडीन घेवपाचें. सो तुका पयशे करून जाता दोन. आनी मागीर परतून सकयल देंवोवपाचें. ओके मागीर देंवयलें सेम थिंग ऑपोजीट सायड टर्न करपाचें आनी तें देंवोवपाचें. येयलें सगळे सायडीच्यान जालां हेंचें. सो आतां म्हाज्यान अशेंय करूंक जाता. ओके आनी अशेंय करूंक जाता. सो आतां फायनल पार्ट. सो ती ओपन केलें न्हू भितर लॉक कसो जाला चोय. हें लॉक जालां पळय, हें लॉक जालां पळय. कळ्ळें. सो आतां कितें करता हांव, स्टार्ट करता. तेजी विंग्स करता पाकटे. एक धरपाचें अशें बोट घेवपाचें अशें रोल करपाचें. पळय रोल केलें. नेक्स्ट अशें करपा रोल दुसरे सायडीच्यान सारके विंग्स कशें जावंक जाय ते पाकटे कशें. सो आतां बेश्टें हें केलें पळय दिश्टी पडटा तुमकां. तुमचें कितें पेन्सील घालूनय करूंक जाता. हांवें हातीन केलां. ओके सो ही आतां दोन पाकटी जाल्ले तेजे अशें करून. ओके सेकेंड थिंग ही तेजी टेल जाली. आतां चोंच करूं जाय. ही चोंचान हें इलो मोडपाचें फुडल्यान. कळ्ळें. अशें करून अशें करून मोडपाचें इल्लेशें. ओके आनी होल्ड करपाचें. कळ्ळें. चोंच आनी हांगा कितें करता न्हू म्हाका वाट कलरींग ना. सो हांव बेश्टो एक दोन धोय करता तेका लागून हांवें माकर दवरलो पळय कितें आतां ती डॉट करता माकर. ओके सो पळय डॉट केला पळय. पयलीं दीस पडलो. सो आतां कितें जालें बड म्हाजें. पूण आतां तुवें ट्रीक आहा ताका फ्लाय कितें करून करपाचें. सो एक पोट हिंग दवरपाचें वतार आनी एक शेपडे दवरपा वयर आनी जायना थंय थंय येता उडोन येता. ओके
सो तुज्यान हें कित्याचेर धरून जाता थर्मोकोल अशें करून लावन धरून जाता तुज्यान टिचरा सरा पासून अशें करून ती क्राफ्ट केलो न्हू सराक दाखोवंक सर सरप्रायज जातालो करपाचें आनी दिसता न्हू बर्ड पास करूं जाय न्ही मातशें शेंपडी पास जालो बाय ओके that's what the craft is all about. So this is a craft made from paper. So तुमकां लायक जालें जाल्यार ना एक कराय सारकी इजी वेरी इजी आनी समजता तुमकां आयचो क्राफ्ट म्हाजो लायक जाला आसा म्हणून समथींग डिफरंट केलें आयज ओके सो तुमच्या भुरग्यांक तुमी दाखोवन तांकां करून शिकोवंक जाता ओके तुमचं क्लॅरिफिकेशन कितें जाय म्हाका कमेंट सेक्शनान घालचें बाबा कशें कितें हांव मागीर सांगता ओके सो समजता तुमकां व्हिडिओ लायक जालो आसा माय फ्रेंड्स आनी मेवता आनी व्लॉगान तुमकां विथ अ न्यू आयडिया ऑफ क्राफ्ट ओके सो टिल देन टेक केअर बाय बाय ओके एंड हॅव अ सेफ डे बाय बाय